Gonna borla tu kaulo mata tu bakabau saiba सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. Jesu कृपाने मागीर म्हाका शिवकार सकाळच्या दिसाक ह्या मिसांत वांटो घेवन मागुया. हे मिसांत आदेलिना फेर्नांडीस इसोजा सुर्गीच्या बापान आदेलिना आमच्या भयणीक सासणीक शांती समाधान फाव करूंक. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस संभ्रम दिल्या बसत वाडदीस संभ्रम दा मारिया क्रास्टो, Divina Fernandes, Lizelle Cardozo, Jessito Lopes आणि Domingos da Cruz Teles. तांकां किरीत देवाचो आशिर्वाद कुडी आत्म्याची भलायकी पावंक हे मिसा भिटेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. कोश सोसून मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो, एक दीस आमकां देवाचे आपोवणे जितले आमी ह्या निमाणे सातोड्याक लागीं रावता तितलो देव आमकां तयार करता. ताचे पुताचे कश्टा मरना आनी पुनर्जीवनपणाचे गवाय जावं. मागुया हे मिसांत भोव करून फाल्यांच्यान आमचो फॅमिली लँथन मिशन सुरू जाता. सगळीं आमची भाव भयणां एकठांय जावन हे मिसांत आनी हे मिसावांत वांटो घेवं. फामिलीचें जिवीत आमी नव सरू आनी आवय बापाय भुरग्यां मदें पवित्राय आनी मोगाचे संबंद वाडोवंक हे मिसांव आमकां कृपेचो वेळ जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हांव पत्की देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन.
म्हणया. सर्वेश्वरा आमचे दयाळ बापा, प्राचित करून पवित्र जाल्ल्या तुझ्या भुरग्यांची काळजां तुझ्या उजवाडान बोर. भोगतीन तुजो मोग करूंक तांकां फाव कर. तशेंच सगळी आमची मागणी तूं दयेन आयकून घे. आमच्या सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान जियेता आनी राजूर चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. दानियल प्रवादाचे पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी नबुकदनेस्सार पादशान तांकां म्हणलें, शाद्राक, मेसिकाक आनी अबेदनेगोक, तुमच्या देवाची तुमी चाकरी करिना आनी हांवें भांगराची मुर्ती उबारून दवरल्या तिका तुमी बुजोनात हें खरें. आतां तुरतुरीचो, पिल्लुकीचो, विणेचो, तिरांकोलीचो, किणाचो, शिंगाचो आवाज आनी सगळी तरेचें संगीत तुमी आयकतले तेन्ना जमनीर पडून हांवें केलां ते मुर्तीक बुजोवंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसात. पूण तुमी तिका बुजोनात जाल्यार रोखडेच तुमकां एका जळट्या उज्याच्या आकट्यान उडयतल्यात. आनी खंयचो देव मागीर म्हज्या हातांतलो तुमकां निवाडटलो? शाद्राक, मेसिकाक आनी अबेदनेगोक हांणी राजाक असो जबाब दिलो, नबुकदनेस्साराक, हाजे विशीं तुका आमी जबाब दिवपाची गरज ना. तूं सांगताय तें घडल्यार आमी चाकरी कोत्तात तो आमचो देव जळट्या उज्याच्या आकट्यांतली आमकां निवारूंक शकता आनी तुज्या हातांतलो तो आमकां निवाडटलो पाश्या. पूण अशें घडना जायत जाल्यार पर्यंत जाणा जा पाश्या की आमी तुज्या देवाची चाकरी करचे ना आनी तुवें उबारून दवरलेली ते मुर्तीकूय बुजचे ना. ही उतरां आयकून नबुकदनेस्सार एकदम रागावलो. शाद्राक, मेसिकाक आनी अबेदनेगोक हांकां पळोवन ताचें तोंड सारकेंच बदल्लें. ते आकटें सदांच तापयताले त्याहून 7 पावटी अदीक तापोवंक लायलें. आनी आपल्या फौजीच्या कांय जाण गोट मनशांक आपोवन ताणें तांकां शाद्राक, मेसिकाक आनी अबेदनेगोक हांकां बांदून जळट्याच्या उज्याच्या आकट्यान उडोवंक फर्मायलें. पूण तांकां उज्याच्या आकट्यान उडयल्या उपरांत कांयच जावंक ना म्हूण पळोवन नबुकदनेस्सार तोटाक जालो. आनी वेगळीं उठून आपल्या मंत्र्यांक ताणें म्हणलें, आमी तेग मनशांक बांदून उज्यान उडोवंक नासले? तांणी राजाक प्रतिपाद केलो, खरें पाश्या. ताणें जाप दिली, पूण म्हाका 4 जाण मेकळे दिसता त्या उज्या मदें भोंवता आनी तांकां कसलेंच वायट जायना आनी 4थो म्हणल्यार एक देवाचो पूत कसो दिसता. नबुकदनेस्सारान व्हडल्यान म्हटलें, शाद्राक, मेसिकाक आनी अबेदनेगोक, हांच्या देवाक वाखाणी, कित्याक ताणें आपल्या दुताक पाठयलो आनी आपल्या चाकरांक निवारलें. कारण तांणी ताचेर विस्वास ठेवलो, राजाचो हुकूम मोडलो आनी आपल्या एकल्याच देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची चाकरी आनी बुजवण करचे परस आपलीच कूड लासून दिली. देवाचें उतरें. ओडपकार. आमचो जबाब जातलो, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणां. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणां. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजाच्या देवा,
आमी तुजी स्तुती कोत्ता. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. तुजे वैभवीक आनी पवित्र नांवांक व्हड जावं. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. जबाब मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. तुजी पवित्र मोहिमेचे मंदिर आमी तुजी स्तुती कोत्ता. सोगता वन मान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. तुज्या राजाच्या शिंवासनार आमी तुजी स्तुती कोत्ता. सोगता वन मान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. जबाब मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. तूं सोमदिराचो ताव घेताय आनी कुरपी वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती कोत्ता. सोगता वन मान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. अंतरालयाच्या मोलबार आमी तुजी स्तुती कोत्ता. सोगता वन मान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. जबाब मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. उद्गार बऱ्या आनी उदार काळजां उतर आयकतात आनी सांबाळटीत आनी आपल्या तिराय लागून पीक दितात ती सुभागी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपणाचेर विश्वास दवरलो त्या जुदेवांक म्हळें, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात आनी तुमकां सत कळोवन येतले आनी सत तुमकां स्वतंत्र करतले. आनी ताका म्हळें, आमी आब्रामाची सुसूत आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक नात. तुमी स्वतंत्र जातले अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां प्रतिपाद केलो, हांव तुमकां सत सांगता, पातक करता तो पातकाचो गुलाम सदांच घरांत उरना, पूत तो सदांच घरांत आसता. हे पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरी सुटका मेळटली. तुमी आब्रामाची सोसत म्हूण हांव जाणो, तरी तुमी म्हजीं उतरां तुमचे भितर घेनात. तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. जें हांवें म्हज्या बापासून देखलां तें हांव तुमकां सांगता, आनी जें तुमी तुमच्या बापायचें आयकलां तेंच तुमी करतात. ताणें ताका प्रतिपाद केलो, आब्राम आमचो बापूय. जेजून तांकां म्हळें, तुमी आब्रामाची पूत जाल्ले जाल्यार जें आब्रामान केलें तें तुमी करतले आसले. पूण देवा कडसून आयलोलें सत हांवें तुमकां सांगलां, तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. आब्रामान अशें करूंक ना. तुमचो बापूय करता तशेंच तुमीय करतात. ताणें ताका म्हळें, कामचारान आमी जल्माक येवंक नात. आमकां एकलोच बाप आसा तो देव. जेजून तांकां म्हळें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसलेत, कित्याक हांव देवातान उपजलां आनी आयलां. म्हजे कुशीन हांव येवंक ना, पूण ताणें म्हाका धाडला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भयणी भावनो, जायते फावटी आमी शेतांनी बोकी पळयता. बोकी धवी आसता, नितळ कशी. ती शेतांत कितें मेळटा ती खातात. असलेकूय एक सोबीत धवें फूल बोकें आसलें आनी तेकूय एकलेंच शेतांत कितें तरी खातालें, चरतालें.
मातशें फुडें खूंय ताणें एक दुकर पळयलो. तो शेतान मेळ आसा, सूज आसा, उदक थंय रावतालो. आनी हे बोक्याकूय ताचें भोंगून दिसलें. तो थंय लवता आनी सगळोच मेळो जाला. ते बोके खूंय ताचेशी गेले आनी सांगलें, तूं जाणाय हांव रावतां तो जागो खूब सोबीत. हांव रावतां ते जाग्यार सगळें नितळ, सगळें बरेंच, सगळीं म्हजे भाशेन धवी. तूं येवंक तयार आहा? ही ताची उतरां आयकून खंय दुकर खुशाल जालो. पूण म्हणलें मातशें राव आं. तूं म्हाका व्हरता त्या जाग्यार असलो मेळ आसतलो, म्हाका चिखलांत लोवंक मेळटलें? आनी बोक्यान सांगलें खूय ताका, ना, थंय मेळ ना, थंय चिकोल ना, थंय सगळेंच धवें, सगळेंच सोबीत, सगळेंच सुंदर, चिकोल आनी मेळ ना. येवंक तयार आसा? आनी दुकरान सांगलें की ना, येना. मेळ चिकोल नासतना म्हज्यान रावंक जायना. हांव येना. कितलोय बरो जागो, कितलीय सोबीत जागो, कितलोय धवो जागो म्हाका पडचो ना. म्हाका हेच चिखलांत रावंक जाय. भाव भयणीनो, अशीच कितें आमची गोत, अशीच कितें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकल्ली जुदेवांची गोत. देखून जेजू तांकां सांगता, तुमी म्हणटा गुलाम पातकाचे, पातकाचे गुलाम जाल्यात. देखून तुमकां खरी स्वतंत्राय सुटका मेळना. तुमी तुमच्या पातकांतूच मोत्तेल्यात अशें जेजू तांकां सांगता. तुमी पातकांतले उठूंक सोदिनात. फकत म्हज्यान तुमकां खरी स्वतंत्राय दिवं येता. पूण ते ताचे मानून घेनात. कित्याक तांकां तसल्या जिविताची सूय जाल्ली आनी तातूंत रावंक तांकां बरें दिसतालें. भाव भयणीनो, जायते फावटी आमचेंय जिवीत अशेंच. जो कोण पातक करता, जेजू म्हणटा तो पातकाचो गुलाम. आनी जरूय ते म्हणटात आमी कोणाचेच गुलाम न्हय, आमी आब्राहामाची संसद, वी आर फ्री पीपल. जेजू तांकां सांगता पातक करता तो पातकाचो गुलाम. नेणारपणान जियेतात आनी जायते तरेचे आचारांनी जियेतात ते गुलाम. आनी जायते फावटी बाबा म्हणिनो आमचें जिवीत अशेंच कितें जालां. जुदेवा भाशेन आमी आमचें जिवीत जेजूक ओरपूंक फाटीं उरता. कित्याक लागून? पातकाक लागून. जायते फावटी आमी देवचाराचे गुलाम जाता. आनी जुदेवांक जो खरी स्वतंत्राय घेवन आयिल्लो देवाचो पूत, ताणें ताका न्हयकारलो. कित्याक तांकां तांच्या आदल्या जिवितांतूच जिवंक बरें दिसलें. जेजू तांकां सांगतालो, तुमी म्हज्या उतरां प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातले. सोत तुमकां कळोन येतलें आनी हें सोत तुमकां मेकळेपण दितलें. तांकां सोतूय नाका आसलें आनी तांकां मेकळेपणूय नाका आसलें. तांकां फक्त गुलामपणान जियोंक जाय आसलें. भाव भयणीनो, आयज आमी घरा वयता आसतना मनान धरुया, देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या पुताक जेजूक दिलो आमचे पासत मरूंक, आनी ताचे मरणा उदेशी आमकां गुलामपणांतली मेकळी केली. ताचे मरणा उदेशी आमकां खरी स्वतंत्राय मेळ्ळी. ताचे मरणा आनी जिवंतपणा उदेशी आमी देवाची मोगाची भुरगीं जाल्या. जुदेव लोक आब्राहामाची संसद म्हूण
अर्दें बुडवूंक उरलो. सोरवुंडाराक तांणी मानून घेतलो ना. आमची चाल अशी जायना जावं. जेजूक मनशा कुळाचो एकलोच सोरवुंडार म्हूण आमी ओळखूंक आनी सगळे तरेच्या गुलामपणाचेर जैत व्हरूंक आज हे मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. मिठोवणेक आमी गायन गावुया. देणी आमची C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची पेटोराटा आमची काळजां तातूंत घालता. आमची बोनां तूं कोरविता. स्वीकार कर तातूंत म्हाका गोवा मुडो आल्ताराटा. ताका चोरस समोर विता. आमचे सुख सोरवे ठोयता. मारून घेवू विरोध करता. आमचो मुडो दोदोरतलो. जेजूची तूं गोजातलो. आमकां भरतून तो मेळटलो. जेजू आमचे काळजांतलो. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेश्वरा, हो योजन तुजे मुखार पावून तुज्या नांवाच्या मानाक आमी समर्पिचो म्हूण तुवेंनूच ही देणी आमच्या हातांनी घालें. ताचे वरवीं आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत मेळूं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. हांवें सर्वेश्वर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. चिंकाळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरात वारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोरपदवेदार आनी शास्त्रीचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगल्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां जावंक पावली ताची मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून सगळ्या दिवजां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नांवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसात समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच आनी कांस घेत. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कांस. नवे आनी सासणीक करोराचें रोगत. पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें बारोतलें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूढ परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कावस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा केपी तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा तुजे चाकुनी आदिलीनाची काकूत कर, तिका संवसारांतली तुवें आपूण वेली. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ती मेली जशे बरोबर ती आतां पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमचे मामणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्यान समजता तुजे पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बिटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन जमनूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासऱ्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. जेजून आमकां शिकवलेले मागडे म्हणून आतां आमी सगळीं बराबर म्हणुया. आमचे बाप्पा सर्वेश्वरा सर्वायटून ती आमकां दी. वाद दया करून हे जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बावर्थाचे दीस घाल. तुजे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी आतां राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. शालकायन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शी होस्तो जेजू आमकां करी स्वतंत्राय दिता. होस्तो जेजू आमकां आमच्या पातकाच्या गुलामपणांतली मेकळी करता. ताच्या जेवणांत वांटो घेवन करी स्वतंत्राय आपणायतेली आमी सुभागी. कुमियांच्या वेळार आमी गायन गावुया. D21 जेजूशी येयात पान 58. D21 पेज 58. लागल्या वोत्म्याक जेजूशी येयात. सुगो
soli soridere vivo 다도 시자야 난 라글야웠냐 지수 시리야 수고나 소리 소리들의 비원 다도 시자야 두지시에 남제수 남제시 두라오 제수 두의 것 남소비스와 남소비스와 두지시에 남제수 남제시 두라오 제수 두의 것 남소비스와 남소비스와 प्रार्थूया. मोगाळ बाप्पा, तुझ्या पुताच्या जेवणान आज तुवें आमकां दादोशी केलें. ताचे वरवीं आमचे पिडेस्त तोत्म्यांक आनी कुडीक भलायकी दी. आमच्या काळजांतलीं सगलीं खोटेपणां काडून आमची काळजां नितळ निर्मळ कर आनी आमकां तुज्या आसऱ्याखाल सदांच सांबाळ. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बाबळीनो, फाल्यांच्यान आमचो 3 दिसांचो फॅमिली लँथन मिशन सुरू जाता. आमी सगळीं येवया आनी एकठांय जावन ह्या लँथन
मिशनांत बरे भाशेन वांटो घेवया. हें लँथन मिशन माटवान जातलें. माटू फाल्यां नेटयतलेत आनी थंय कदेलां आसतलीं. 2000 सुमार कदेलां आमी घातल्यात. येवया बरे भाशेन बसून आमी वांटो घेवया. पयले 5:30 तिर्स, सुवरांचेर मीस आनी मिसा उपरांत फादर आमकां उलोवपाक दितले आनी एडोरेशन आसतलें. पयल्या दिसाक फादर एडसन फेर्नांदीस नागवा पाद्विकार. दुसऱ्या दिसाक फादर दानियल पेरेरा फातोर्डा पाद्विकार. आनी तिसऱ्या दिसाक डायरेक्टर फादर आल्बान फेर्नांदीस आमचे बरोबर आसतलो. आमी सगळीं भक्तीन ह्या मिसावांत वांटो घेवया. जायत्या गांवांनी ते मिसांव फॅमिली मिशन दिवंक भोंवतात. पावर पॉयंट प्रोग्रामांचेर आपलें उलोवप ते आमकां दितले. म्हणटच कोणाक वाज येवची ना. बरे भाशेन आमी एकठांय जावया 5:30 वरांचेर. ते 8 पुऱ्यान 8 जेजूचो आशिर्वाद घेवन आमी घरा वयतले. उदकाची आनी बसपाची सगळी वेवस्था केल्या. आमी जाता ते भाशेन ह्या रितीरांत फॅमिली मिशनांत वांटो घेवया. तुमचो मागण्यांचो तेंको जाय. मागुया सगल्यांची मनां उजवाडाय. बरे भाशेन आमी ह्या लँथन मिशनांत वांटो घेवंक. आज आमचे पास्टरल इन्स्टिट्यूट दिनवासनीचे मीस भेटयता दियाकना बसत. आमी सगळे आज जुंय जुंय दियाकन वावुरताले थंयचे पाद्विकार बिश साहेबा सांगताक मीस भेटयतले 9:30 वरांचेर. आनीक ह्या दियाकनांच्या देण्या बसत आर्गां दितले. फाटलें 1 वर्स आमचे बरोबर ब्रादर शेल्डन आसलो. आज ताचो एके भाशेन निमाणो दीस. ते उपरांत लागशिरी तयारी करतलो आनीक होली विकांत तो आमचे बरोबर आसतलो. होली विकांत 11 ते 25 पुऱ्यान आमचे बरोबर आसतलो. मागुया ताचे बसत आनीक देवाक दिन वाचुया आमच्या दियाकनांच्या देण्या बसत. हे दियाकनांक आमचे बरोबर दवरूंक आनी आमचे बरोबर तांची सगळी वेवस्था करूंक तुमचो सगल्यांचो तेंको आतबोट आसा. दर एक दियाकन जो आमचे इगोर्जेंत आसता आयला आनी आनीकूय इगोर्जे येतले तांकां तांचो सगळी वेवस्था करूंक तांची सगळी जेवणांची आनी हेर वेवस्था करूंक तुमचो फिरगोजकारांचो आमकां सदांच तेंको मेळला. आनी हेच तेंकान तेय वाडल्यात आनी तांच्या मनांत बऱ्यो यादी आसात ताळगांवच्यो. म्हणटच असलेच मनान हेय आमच्या भावाक शेल्डनाक आमी किरीत भाशेन दिन वाचतले हांव. आनी ताची यादनीकपणाची मागणी 30 तारखेर 3:30 वरांचेर से कॅथेड्रलांत आमी ताचे बसतूय आमकां आमी ताका मागण्यांत दवरुया. सगल्यांक तुमकां काल सांजे तियात्राक सांत पाद्र पियोची दाखोवणीक आयलेल्यांक देव बरें करूं. एक विचित्र घडणी घडली ती म्हळ्यार हो तियात्र 7वेर जावचो आसलो. 7वेर जावचो आसलो. 7वेर बूक केल्लो ताका. पूण 7वेर मागीर आमकां कुमसाराचो दीस दिलो आनी 7वेर कुमसाराचो दीस दिलो देखून हांवें प्रिन्स जाकोबाक फोन करून सांगलें 7वेर जायना आमची कुमसारां आहात तूं 8वेर करशी. आनी ताणें म्हणलें हय म्हजे लागीं 8वेर कांय ना हांव ना फ्री आसा कोत्ता. आनी 7वेर भरपूर पावस. ताका सांगतालो हांव आनी तो म्हणूंक लागलो जूंय जूंय हांवें पाद्री पियोचो तियात्र केला तो केन्नाच पावसाक लागून बंद उरूंक ना. आनी आमी 7 तारखेर बरोच पावस पडलो. पाद्री जे जेवणाक आयिल्ले हांगा कुमसारा उपरांत ते हांगाच उरले कित्याक तांणी कांयच रेनकोट बी कांय हाडूंक ना. पावस सोंपपर्यंत ते आमचे गॅरेजींत रावले आनी पावस सोंपतच गेले. म्हणटच आनीक एक अजापूच
सातवीर जावंक जाय आसलें तें कुमसाराक लागून 8वीर गेलो आनी 8वीर आमकां सगल्यांक बरे भाशेन ही दाखोवन पळोवंक मेवली आनी ती तुमकां सगल्यांक आवडली अशें म्हाका खात्री आसा. सर्वेश पौर तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या गुलामांतले मेकळी जावंक पातका विणे नितळ निर्मळ जिवीत जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. तुझी पवित्राय. आय 32 पान 135. आय 32 पेज 135. तुझी